देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. म्हाका 24 वड 15 ते 20. इकराक दिश्टी पडून जेसून म्हणलें, आख्या संवसारांत वचात, सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान पोरगटात, बावार दूध दीत आनी पोवी स्नान घेतीत ती सोडवून जोडटली, पूण बावार दोरीना जातीत ती कास्तीचे फॉर्मोन घेतली. बावार दोतोल्या सवें ह्यो कुणां दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटली, नव्यो भासो उलयतली, सोरोप दवरतली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान पोरगोटलें. सोमी ताचें उतर तिरायतालो. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. आयज आमी भाग्यवंत मार्कूची परब समारंभतात. मार्क एक बरोवपी, ताणें शुभ वर्तमानान बरयलां. जायते आमचे जाणा सांगतात मार्क भाग्यवंत पेद्रूचो शीस म्हूण. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां भाग्यवंत पेद्रू ताका आपलो पूत म्हणटा. जेजूच्या जिविता वयर ताणें केल्ल्या वावराची खबर, जेजूची शिकवण पेद्रू लोकांक शिकयतालो तेन्ना मार्कूची दिवन आयकतालो. तो आयकता ती जेजून दिल्ली देवाच्या राज्याची खबर मार्कू बरयता. देखून आयज आमकां मार्कूचें शुभ वर्तमान फावो जालां. ह्या संवसारान आसतना जेजूचो निमाणो संदेश आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. मार्कून आपल्या जिवितांतल्यान तें वेव्हारांत घातलें. तो घडयेक जेजू सांगता ह्या संवसारान आसतना नासलो, पूण ताचे शीस शिकयताले ताचेर ताणें अभ्यास केलो. ताची शिकवण चीट दिवन आयकली, बरोवंक लागलो आनी हे तरेन जेजूचो शीस तो जालो. ताणें बरोवन दवरलेलें संवसार भर गाजता. ताच्या बरोवपाचेर शेकडे बळांतले तरी अभ्यास चलता. ताणें बरयलेलें देवाचें उतर जिवितांत अर्थ हाडटा. देवाच्या उतराची घटसाण आमकां फावो जावं. मार्कूचें जिवीत आमकां जेजूच्या पावलांनी चलोवंक स्फूर्ती दिवं आनी ताचें शुभ वर्तमान आमकां प्रेरणा दिवं. आमेन.